काँग्रेस पक्षाचे नॉर्थ गोवाचे उमेदवार आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर, पक्षाचे सगळे मणियारी बंधू आणि भगिनीनो, काँग्रेस पक्ष हो देशांतलो सगळ्यात व्हडलो पक्ष, सगळ्यात जाणटो पक्ष आणि ह्या पक्षान सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचें काम इतकी वर्सां केल्लें आसा. आजूय ताचें प्रतीक आमकां हांगा पळोवंक मेळ्ळें. हो पक्ष सर्व धर्म समभाव ह्या तत्वाचेर चलता. इतकी वर्सां ह्या देशांत तांणी विकास घडोवन हाडला आनी ताकाच लागून आयज गिरीशाचो प्रचाराचो हांगा आमी सुरवात करता आसतना की आमचे धर्मगुरू गुरुजी किंवा रेव्हरंड फादर किंवा मौलाना यांचे आशीर्वाद घेवन ह्या पवित्र मांडवीच्या तिरार हो शुभारंभ जाता. म्हादय ही आमची जीवनदायी आहा, मांडवी ही आमची लायफलायन आहा आणि ज्या प्रमाणे फादरान आपल्या ब्लेसिंगांनी म्हटलां की उदक हें लायफ आणि ते लायफ सगळ्यांक दिवपाक जाय, तीच प्रेरणा आमच्या अध्यक्षाच्या आणि आमच्या उमेदवाराच्या मनान आसा आणि म्हणून ताणें ठरयलें की ह्या मांडवीच्या पवित्र तिराचेर आज हे हांगा सुरवात करची म्हणून. गोंयच्या जनतेचो काँग्रेसीक पूर्ण पाठिंबो आसा. गोंयचे लोकांक जाय परिवर्तन, कारण गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा आणि जास्त करून ह्या नॉर्थ गोवाच्या लोकसभेच्या मतदारसंघात पळयल्लें आहा. गोंयची आमी आवय म्हणटात, गोंयची माय म्हणटात, ही नदी म्हादय. ह्या नदी म्हादयचो जी आमची लायफलायन, गोंयची लायफलायन आनी जेचेर आख्खें गोंय डिपेंड आसा अशी आमची आवय म्हादय. हाचो आशिर्वाद, हाजी ब्लेसिंग्स आयज आमी घेतलेले आसा. तातूंत आमी तिनूय धर्मगुरू, आमचो पाद्री आशिल्लो, आमचो भटजी आशिल्लो आनी आमचो मौलाना आशिल्लो, तिनूय धर्मांक उदकाक जें म्हत्व आसा आनी उदकाची जी पुजा जावपाक जाय ती आयज तिनूय धर्माच्या रितीन आमी ती आयज पुजा आमची आवय म्हादयची केल्ली आसा. आनी आमच्या आवय म्हादयची आमी ब्लेसिंग्स घेवन आयच्यान प्रचार आमी सुरू करतात. आनी जेका आवय म्हादयचो ब्लेसिंग आसतलें थंय जैत हें आसतलें. कारण ज्या आवय म्हादयन गोंयकारांक आमकां सामकें पोसल्याक, गोंयकारांक आमकां सांबाळ्याक, गोंयकारांक आमकां वयर काडल्याक, त्या म्हादयची आयज दशा खूब, आमच्या आवयची दशा वायट जायत आसा. तितून पॉल्युशन वाडत आसात. तेजे वेगळे वेगळे प्रश्न आमचे आवय म्हादयचे आसात. आनी आयज म्हाका बरें दिसलें की तिनूय धर्मगुरूंनी जें म्हत्व आमच्या आवय म्हादय आनी खास करून उदक हेका प्रत्येक धर्मान एक वेगळें म्हत्व दिल्लें आसा, तें आयज प्रार्थना करता आसतना आनी आमची म्हादयची आयज पुजा करता आसतना सगळ्यांक कळोन येयलें की म्हादय कितली गरजेची आसा.